He met him over there. He said, you did not come. You give me a word. I am taking that word and I am going. I know you are a man of authority. तो म्हणटा आपूण जाणा तूं अधिकाराचो मनीस. तूं फकत म्हाका उतर दी, त्या उतराचेर आपूण चल्लो. मारयेन कितें म्हटलें भाव भयणानो? मदर मॅरीन कितें म्हटलें? जावनी तुजें सवें, जावनी म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. जावनी म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Let it be done according to me, according to the word of God. You require the word. You see, God is willing to meet you where you want to meet him. आमी चिंता पेकोडी मेवना कित्याक तुजो नियाळ तेज्या उतराचेर ना. You require the word. And you come into the agreement with that word. Take this word of God, put it into your heart, confess it out of your mouth. That is where your healing is. He is meeting you right there. The minute you have put it out of your mouth, the miracle has already taken place. That is why Mark 11:24 says, when you pray, believe that you have received it, and it shall be yours. There and there it is yours. Manifestation you need not see. But it happened the minute you said it. The minute Jesus spoke to the fig tree, it manifested. Saw the leaves falling the next day. But the root were already dead. ज्या दिसा जेजून त्या आल्जिराच्या झाडाक हुकूम घातलो, झाड त्याच दिसा मुळान मेले, पूण पानां मागीर पडपाक लागली. The word has taken, the word acted right there and there. Same with you and same with God. There is no difference. He said, I am not saying. See, he said, you will do greater things than I have done. This is what he's saying. When you are going to speak to that mountain, it shall obey you. When you are speaking to that sickness, it will obey you. Am I ready to listen to what God is saying? He said, just send a word. And at that very minute when he had spoken, the centurion is a smart guy. He asks, what time was he healed? He said, at the third quarter. Correct? At the third quarter or at 3 o'clock. The time Jesus said, let it be done according to your faith, that very time he was healed over there. The minute the word was released. Now we are not the people of the old covenant, we have the word. You see, the old covenant people did not have the word. The new covenant is you are having the word with you. तुजीशीन देवाचें उतर हा. हे देवाचें उतर उलय आनी तें घडोवन येतलें. आमी उलयता आमचीशीन घडोवन येता. आमकां कितें एक्स्ट्रा पावर दिला? आमकां एक्स्ट्रा पावर दिला? देवान म्हटलां तें आपणायलें. देवान जॉन 14 म्हटलें यू वील डू ग्रेटर. ग्रेटर म्हणटा तेणेन सांगलां हांव म्हणटा जाता. तेणेन सांगलां जाता हांव म्हणटा जाता. भियेना. केदे व्हडले दुयेंस पयले म्हणटात आमी भियेनात. पयलो भियेतालो आतां भियेना. प्रेज गॉड. पयले भाव भयणानू मेल्या उपरांत कितें जाताले? भिरांत येताली. आनी कोणागेरूय मोडणांक बा गेल्या उपरांत दुकां येतात. वी ग्रीव. आमकां दुकां येतात. पूण आतां म्हाजो रिस्पॉन्स दुसरो आहा. मेल्या उपरांत हांव म्हणटा आर्गा तुका जेजू तेज्या लायफा खातीर. तुजेशीन तो येयला. ही इज विथ यू. Why grieve to a, why I should grieve about him when he is with the Lord? He is at a better place.
Many a time we are holding. आमी कितें करता? आमी गोट धरून रावंक सोदता. ना, गेलो देवा लागीं गेलो. म्हणटकूच ते आनी रडणे मातशें दूख जाता हांव म्हणना. आय एम नॉट सेइंग यू शूड नॉट क्राय. गॉड सेड in Matthew 5, he said, I shall comfort those who mourn. There are two meanings in that. One is he is going to comfort when you humble yourself and you show your unworthiness. Second, he is saying when there is a physical death, I will also comfort you. So in two areas he is going to comfort us. Praise God. म्हणटो देवाची खोशी जाण आसा पेकोणी दिवपाक. आतां कितकी जाणां तुमी रेडी आहात पेकोणी घेवपाक तुमच्या कुडीन. ओत्मीक पयशांची पेकोणी आनी फिजिकल पेकोणी. एग्री जाता पळय तांकां मेवतली. पुतून सांगता. द वन हू इज एग्रींग विथ द वर्ड ऑफ गॉड will see the manifestation. Just like the centurion. He will come and meet you where you are. What level? He says you require faith as small as the mustard seed. It does not require great faith. For miracles, you don't require great faith. As small as a mustard seed. व्हडलो भावार्थ नाका. भावार्थ आहा त्या भावार्थाचेर देव रेडी आहा तुका मेवपाक. तूं भावार्थान आतां आपणा ही पेकोणी. देवाचें उतर आमकां सांगता 1 Peter 2:24. Sister, 1 Peter 2:24, and then I want that song. Who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Praise God. आता ह्या देवाच्या उतराक आमी मानून घेवंक जाय आमच्या लायफान. कोणाक सगळी भाशेची पेकोणी येता हितून. सगळी पेकोणी, कंप्लीट टोटल पेकोणी. देवान आमची पातकां, आमचे दुयेंस, आमची गोरिबसाण, आमचे शिराब, आमचे लॉज आपणाचे कुडीन घेतल्या. कित्याक आमी पातकाक मरपाक आनी सोंतपणान तेज्या सोंतपणान आमी जियोवपाक. आनी देवाचें उतर हांगर म्हणटा तेज्या गायांनी आमी बरी जाली. बाय हूज वुंड्स यू वर healed. देवाचें उतर म्हणटा बाय हूज वुंड्स यू वर healed. देवाचें उतर म्हणटा यू वर healed. हांव म्हणटा I was healed and I am healed, and because I am healed I will rejoice and be glad in it. I rejoice because he has said I have accepted. Praise God. आता येत आमी गायन आहा त्या गायनान आमी म्हणोया. उबी राहा. सगळीं मातशी उबी राहा. चड व्हडल्यान म्हणपाची गरज ना. स्लोत म्हणा. जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या. जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या. जेजू तुझ्या गायांनी
तुझ्या गळ्यात म्हाका पेटोवणी मेळ्या जेजू 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 तुझ्या गळ्यात म्हाका पेटोवणी भाव भयणांनो, जेजूक खुर्सार पळया ह्या वेळार. जेजूक उमकोता तो पळयात ह्या वेळार. जेजूक खुर्सार पळयात. तुझ्या गळ्यात तेच्या आंगार गाये आहा ते पळयात. आनी तेचे गाये तुमकां उगडास कोत्ता की तुमचे ऑलरेडी दुयेंस ताणें आपणाचे कुडीन येला. तुझ्या गळ्यात ऑलरेडी तुजे दुयेंस तेजे कुडीन आसा भाव भयणांनो. जेजू सगळी दुयेंसां तेणें तुजे कुडीन हेल्ल्यान भाव भयणांनो. Psalms 103:3 म्हणटा, He has taken all our diseases, all our sicknesses in His body. सगळे तुजे दुयेंस तेजे कुडीन पळया ह्या वेळार भाव भयणांनो. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू, भाव भयणांनो, ह्या वेळार पेकोणी आपणाय. ह्या वेळार तुजी पेकोणी आपणाय. ह्या वेळार जेजू म्हणटा तुजी पेकोणी आपणाय. आपण्यान ऑलरेडी त्या खुर्सार घेतलेली आहा. तूं म्हूण जेजू तुवें म्हाका पेकोणी दिल्या हांव मानून घेता. जेजू, हांव तुजी पेकोणी मानून घेता म्हाज्या जिवितांत. म्हाका तुवें बरो केलाय. म्हाका तुवें बरें केलाय. ह्या वेळार पवित्र आत्मा तुमकां हात लायता. कसले तुमच्या भितर दुयेंस आसूं, कसली पिडा आसूं, ऑलरेडी तेच्या फारीकपण त्या खुर्सार जाल्ले आसा भाव भयणांनो. ऑलरेडी तेच्या फारीकपण त्या खुर्सार जाल्ले आसा. आपणाय देवाचें उतर. आपणाय देवाचें उतर. तुझ्या गळ्यात म्हाका पेटोवणी The anointing fire of the Holy Spirit. Touch them. तुझ्या गळ्यात ह्या वेळार देव तुमकां हात लायता. जेजून आपणाचो मोग त्या खुर्सार दाखयला. आपणाया भाव भयणां. तुझ्या गळ्यात म्हाका पेकोणी मेवल्या ऑलरेडी. ऑलरेडी पेकोणी मेवल्या भाव भयणांनो. देवाच्या उतराक ह्या वेळार एग्री जा. आपणाय. देवाच्या उतर म्हणटा पेकोणी मेवल्या. आपणाय. तुजें काम जावन आसा आपणावपाचें. जेजू तुजें उतर म्हणटा हांव आपणायता म्हाजी पेकोणी. कसलेंय दुयेंस आसूं भाव भयणांनो, ह्या वेळार म्हूण जेजू हांव आपणायता म्हाजी पेकोणी. हांव आपणायता म्हाजी पेकोणी. कसलेंय दुयेंस आसूं, कसलोय तुजो प्रॉब्लेम आसूं,
Gesù, Moja Gesù, Gesù, Moja Gesù, Moja Gesù, Gesù, Moja Gesù, Thank you, Jesus. Moja Gesù. Thank you, Jesus. आर्गा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. तुझ्या पोरचेक पेकोणी दिलाय म्हणून जेजू महिमा तुका. तुझ्या पोरचेक तुवें पेकोणी दिलाय म्हणून आर्गा तुका जेजू. सगळे गायांतले तुवें तांकां पेकोणी दिलाय जेजू. कसले तेंच्या कुडीन गाये आसले, कसले तेंच्या आत्म्यान गाये आसले, कसले तेंच्या मनान गाये आसले, ह्या वेळार तुवें पेकोणी दिलाय जेजू. You have healed them of every wound. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds they have been healed. They are healed, Lord. We declare in your name they are healed. We come in agreement with your word, Lord. They are healed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. भाव भयणांनो, कितकी जाणां तुमी सोत मानतान तुमकां देवान ऑलरेडी पेकोणी दिली. कसलोय प्रॉब्लम आसूंक भाव भयणांनो, देवाक महिमा, देवाक महिमा, देवाक महिमा जावनी भाव भयणांनो, देवाक महिमा जावनी. Thank you, Jesus, for healing your people. Thank you, Lord, for the step of faith they have taken. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भाव भयणांनो, सोत मानला त्या उतराचेर घोटरा. What you have believed, stand on your belief, on your believing. It's already done. It's already done. It's over. It is finished. It's already there on the cross. You have accepted it today. Let me give you an understanding. Why today? बसा बसा. आता बँकेन 1 लाख रुपया आहा. You have 1 lakh rupee in your bank. Now will you remove the 1 lakh one time and just start spending it? You will not know. You will be very cautious to remove what is there in your account. In the same way, in your born again spirit, जे तुझे पुनर्जीवन जाला आत्म्यान, देवान तुका जाय पळय तें घालून दवरलेलें आहा. ज्या दिसा तूं बरो ना जाताय, त्या दिसा तूं देवाचें उतर घेताय आनी तुज्या कुडीचेर तूं पेकोणी उलयता. गरज आहा तेन्ना काडलें. When I require, I am using it. Now I can say every day, thank you, Jesus, from the crown of my head to the sole of my feet, I am healed. Every day म्हणूंक शकता. But normally what we do is, we say when we require. So in your born again spirit, everything is required. It's already there. Your finances are there. You only have to get involved in the system.
तुका जाय पळय तितके सगळे देवान तुज्या भितर घातलेले आहा, बट यू हॅव टू गेट इनवॉल्ड इन द सिस्टम, हाव टू रिलीज वॉट इज देर इनसायड ऑफ यू. हांवें सकाळीं सांगलां पळय तशें, बांय आहा, बांये कडेन आमी वचोन हो करून रावल्यार उदीक येना तोंडां. वी ड्रॉ. So whatever is there in the born again spirit, we draw as and when we require. I feel there is a little bit of less love inside of me. I'm looking disturbed. हांव जेन्ना मातसो निराश जाता, देवाचो मोग म्हाका दिसती पडना म्हाज्या जिवितांत, हांव पवित्र आत्म्याक उलोव मारता आनी सांगता, पवित्र आत्म्या तुजो मोग म्हाका अणभवनी. भितरल्यान हो मोग येता. भायल्यान कांय येना भावा भयणानू. आदल्या काळान त्यो भायल्यान मिलाग्री जाताल्यो. नव्या काळान मिलाग तुज्या भितरल्यान भायर. भितरल्यान भायर म्हणटकच आमी बऱ्या करारान आहा, आमच्या भितर पवित्र आत्मा आहा, आमच्या भितर देव रावता. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन मी. आमच्या भितर देवाचें राज, राजाय रावता आनी सगळे राज आमकां. वॉट एवर यू रिक्वायर, यू जस्ट आस्क द होली स्पिरीट एंड ही वील रिलीज वॉट यू रिक्वायर. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हाका वचपाक जाय मातसो, कित्याक म्हाजी आतां मागीर रोखडेच कोंकणी बायबल क्लास आसा, सो आय हॅव टू गो. सो ब्रदर वील कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपीक फ्रॉम वेर आय लेफ्ट. ही वील कंटिन्यू. You are talking, brother, now? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. ते मातशें सेटल जाता म्हणसर थोडी देवाची उतरां उलोवया. केन्नाय भाव भयणानो हांव हें सांगता, केन्नाय आमच्या फॅमिलीन केन्नाय प्रॉब्लम जाता आनी सडनली तुका दिसता कोण सिरियस आहा. सडनली तुज्या फुड्यान तुका दिसता कोण सिरियस आहा. इमिजिएटली पयलो स्क्रिप्चर घेवपाचो, Psalms 118:17. You shall not die but live and proclaim the wonders of God. तूं कितें कोत्ताय? मोरणांक अधिकार दिनाय. यू डोंट गिव डेथ, you cancel the spirit of death. I shall not die but live and declare the works of the Lord. म्हणजे हांव मरचो ना. तूं त्या मनशाक म्हणटाय तूं मरचो नाय, तूं जियेतलोय आनी देवाक परगडटलोय. देवान तुजे भितर विस्मीत केलां तें परगडटलोय. भावार्थाचें उतर. The word of faith, speak the word of faith. And many times I have seen this working, okay? Every time you speak the word, it will come to pass because it is the word of God. Second, जेन्ना हॉस्पिटलान वयताय, खंय वयताय, Deuteronomy 31:8. My Lord shall go before me. हांव वयच्या पयलीं म्हाजो देव वयतलो. He will never leave me nor forsake me. हांव वयच्या पयलीं म्हाजो देव वयतलो. And the Lord, He is that goes before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, nor be dismayed. म्हणजे भिरांत आनी कांय घेयना काय. नाजाल्यार थोडी कितें म्हणटा, केन्ना म्हाका फाटले एकदां हांव मिनिस्टर करतना कोणें म्हाका फोन केलो, ब्रदर आमी म्हणूंक लागलो, इमिजिएटली 108 फोन केलो, गाडी येयली, जाप करून जाप सगळें जालें आनी सगळें जालें म्हणूंक लागलो. आनी म्हणलें आतां कितें जालें, आतां फोन म्हाका कित्याक केला? ना, कंडिशन मातशें सिरियस आहा. सिरियस आहा पळय तेन्ना देवाक उगडास केलो.
वयता पयलो देवाक धाड न्हू. हांव वयच्या पयलीं देवाक थंय धाडटा, म्हणजे देवाचो आत्मो थंय धाडटा. हांव म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा पळय तें, माय लॉर्ड शॅल गो बिफोर मी. म्हाजो देव हांव वयच्या पयलीं वयतलो, सगळे थाऱ्यार घालतलो थंयसर, त्या डॉक्टरांच्या मनान घालतलो कितें करपाक जाय. सगळे डॉक्टर थंयसर रावता, हो येयला, पेशंट येयला, सुपर नॅचरली सगळे घडोवन येता. कित्याक तूं देवाचें उतर उलयलें तें घडोवन येतलें. पवित्र आत्मा तो घडोवन हाडटा. आंच बडयो वयतात भावा भयणांनो. एंजल्स आर मिनिस्टरींग स्पिरीट. हांगर तूं देवाचें उतर उलयलें तें घडोवन हाडपाचें काम आंच बडयोक वता. तुज्या फुडें ते वचोन तयारी करतात थंयसर. रायट मनीस त्या जाग्याचेर ते दवरतात. म्हणटकूच हे स्क्रिप्चर आमी म्हणपाक जाय. आतां खंयसरूय गव्हर्मेंट ऑफिसान वयताय जावं आनी खंयसरूय वयताय, आनी तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंट ऑफिसांनी गेल्या उपरांत रोखडें फाट करून काम जाता. इमिजिएट. इतकें आमचें बरें गव्हर्मेंटाचें काम चलता. इमिजिएट कामां करतात. इतकें बरें आमकां फुडारी आमकां सगळें आमचें टाक 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 वचना फुडें चल, दिलें आंगोर सोमतें चल वच. इतकें फास्ट जाता. म्हणटकूच कितें जाता, फास्ट जायना म्हणून तूं कितें करता, तूं देवाक सांगता, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन. वयता पळय थंयसर हांगुरल्यान वयच्या पयलीं तूं देवाचें उतर उलयताय, तेंचेर देवाचो आत्मो आहा, देवाचो फावर म्हाजेर आसा. आनी देवा तुज्या फावरान हांव वयता पळय तें काम घडोवन येयलें. आनी अशें जाता. एक टेस्टमनी दिता तुमकां. कित्याक भाव म्हणटा मातसो चायेक टायम आहा, जाली, डन, रेडी. एक टेस्टमनी सांगता. अशेंच एक भयण आहली आनी हांव देवाचें उतर दितालो. आनी तेंचें कितें तरी घराचें परमिशन कितें आसलें काडपाचें. आनी तुमकां खबर आहा परमिशन काडप म्हणल्यार सारकें सारकें चड इजी परमिशन काडपाक. म्हणटकूच तो गेलो, वचनात फुडें, पूण देवाचें उतर उलोवन गेल्लो तो, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन. वचना फुडें तो म्हणूंक लागलो, ना ना तुजें काम जावचें ना म्हणूंक लागलो, आनी तूं एक काम कर, तूं फाल्यां यो म्हणूंक लागलो. भाव भयणांनो, हो भाव निराश जावन वयता. 3 देपां मारल्या थंयसरूच आहा. यो 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 म्हणटा, राव आपूण तुजें काम करून दिता. उतर उलयलेलें घडोवन येयलें. तो वयच्या पयलीं उलोवन गेल्लो, आपणाचो देवाचो फावर आपणाक थंयसर मेवता. वच म्हटलेलो त्या मनशाक पुत्तून आपोवन हाडटा. बॉस म्हणटा आपूण तुका 15 मिनटांनी तयार करून दिता. देवाच्या उतरान तें काम जालें भाव भयणांनो. उगडास दवरा ह्यो टेस्टमनी. देवाचें उतर धाड तूं वयच्या पयलीं खंयसरूय वच तूं. यू मे गो वेर एवर यू आर गोईंग. आय सेंड अ वर्ड बिफोर आय केम ओवर हियर. आय एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. I said, Lord, you are going before me. And that is why when I was praying in the morning, God gave me what I will be doing over here. He told me. देव सांगता भाव भयणांनो. कित्याक 333 हांवें कॉल केलो. 333 कितें म्हणटा, जेरेमाया 333, म्हाका उलो मार आनी तुका हांव जाप दितलो. तेणेन तर म्हटला जाप दितलो तो दितलो. कशी जाप दितलो, खूब भाशेनी जाप दिता. म्हणटकूच पयलें उतर धाडा भाव भयणां. खंय वच तूं, कसलेंय तुजें काम आसो, फर्स्ट सेंड द वर्ड, बिकॉज द वर्ड हॅज अ क्रिएटीव पावर टू गो एंड परफॉर्म बिफोर यू गो ओवर देर. And you come back to me next time when we meet, you will tell me, brother, what you had said has come to pass every time I have spoken your word. Speak the word, go, and that word is going to perform over there. I've heard testimonies after testimonies after testimonies. I tell this every time I preach. First send a word. Don't go on your strength. Send God before you. Because he said, my Lord shall go before me. So he goes before you.
He has a spiritual force that works for him. He makes every arrangement for you. नाजाल्यार तूं देवाचो फावर उलय आनी हॉस्पिटलान वच आनी मागीर तूं पळय टाक 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 करून तुजीं कामां जाता आनी कांय म्हणनासतना वच. अरे थंयसर वच, 10 नंबरार वच, मागीर तो 10 नंबर आयलो म्हणटा 11 नंबरार वच, 11 नंबर आयलो म्हणटा MRI रुमान वच, MRI आसलो म्हणटा CT स्कॅनान वच. पूण देवाच्या उतोर उलोवन वयता तेन्ना तो डायरेक्ट सांगता तुका अमको नंबर अमक्या जाग्यार वच, थंय तुजें काम जालें. हांगर वच थंय वचना भाव भयणान. हांवें एक्सपिरियन्स केला तें सांगता. यू स्पीक, गॉड ओपन्स द डोर्स फॉर यू. तुवें करूंक जाय म्हणून तुका मेळोंक ना, हांवें केलें म्हणून म्हाका मेळलें. म्हाका मेळलें आतां तुका वांटून वयता. द सीड्स आय गॉट आय एम गिवींग एंड गोईंग. यू यूज इट and if it's not sprouting, you give me back. I will give it to somebody else. It has to sprout. Incorruptible seed. It will never come back void. केन्नाच परत ते येवचें ना ते घडल्या बगर. तूं उलयलाय ते घडोनूच येतलें. प्रेज गॉड. जेजू कारगा आनी देव बरें करूंक भाव भयणानो. आयचो आख्खो दीस तुमी म्हाजे कान दिवन आयकले आनी शुभम बेसांव तुमचेर हांव उलोवन वयता. देवाचो फावर तुमचेर हांव उलोवन वयता आनी ह्या 2 दिसांक तुमकां हांव मागण्यांत दवरतलो ही तुमकां हांव गॅरंटी दिता. आनी हांव जाणा तुमी हांगोल्ल्यान भायर वयतले तेन्ना तुमी तुमच्या चेंजीस पळयतले, कित्याक आतां तुमी देवाच्या उतराक एग्री जातले. वेन यू अग्री टू द वर्ड ऑफ गॉड देन shall the manifestation come. कॉन्ट्रेडिक्ट केल्या उपरांत. प्रेज गॉड. देव बरें करूं तुमकां.